नमस्कार आणि येवकार तुमकां प्रुडंट मिडियाच्या आमच्या ह्या कार्यावळी विधानसभा सोंपल्या आणि विधानसभे उपरांत आमी घेतात एक ब्रेक ओवर जावन मागीर त्या ब्रेक ओवरांतले व्हडले ब्रेक ओवर हे आणि ती म्हणजे कार्यावळ सगळ्या तीन हांगा प्रातिनिधीक स्वरूपाचे आमदार आणि ताचे बरोबर आमच्या हांगा प्रकाश कामत आसात, अनुभवी पत्रकार, आणि त्याच बरोबर तीन आमदार आसात. ते आमदार म्हणजे पर्वरीचे अपक्ष आमदार रोहन खंवटे, फातोड्डेचे अपक्ष आमदार विजय सरदेसाय आणि भाजपाचे सांगेचे आमदार सुभाष फळदेसाय. हे सगळ्यांक घेऊन आमी हांगा चर्चा करतात आणि चर्चा चलता गोंया भितर एक रिजनल पार्टी जाय अशे तरेचो एक विचार मांडिल्लो. पण बेजिकली तो आयिल्लो तो ह्या संदर्भांतल्यान की हांगाची ऑपोजिशन पार्टी जी आसा ती ऑपोजिशन पार्टी हॅज फेल्ड इन दी असेंब्ली, आणि तातूंत भितर अपक्ष आमदार आणि बाकीचे सरकार पक्षाचे आमदारांनी बरो परफॉर्मन्स दाखयलो पूण तांणी दाखयलो ना अशे तरेचो. हॅज रियली ऑपोजिशन फेल्ड संदेश. लेट मी से हे सरकार येतकर काँग्रेस जी अपोजिशन इतली डिमोरलायज आसा ताका लागून पयलें कितें जालां, भायर आउटसायड द हावस काही आमचे एक्टिविस्ट जे RTI एक्टिविस्ट आहा ते डॉमिनेट करून ते काही अपोजिशन म्हणून स्पेस घेता. दुसरी मिडिया, हे दोन्ही मिळून ती स्पेस घेऊन बशिल्ले आसा. हावसाक वचत काँग्रेस परत एकदा अपोजिशन म्हणून फेल जाला. ताका लागून काही इंडिपेंडंट्स, काही विथीन द रुलींग पक्षाचे लोक आज ते रुलींग पक्षाचे उलयता आणि एक लिमिटेड मर्यादीत हातूंत उलोवंक शकता, ही बरी गोष्ट आसा. पण जर अपोजिशन म्हणून फाल्यां जर लेजिस्लेचराचो अल्टिमेट एम कितें, लेजिस्लेचराचो एम एक्झिक्युटिवाक अकाउंटेबल धरप, आणि ते अपोजिशनाचे मेन काम ते जर नेटान जर जातले जाल्यार अपोजिशन थंय अकाउंटेबल करून ते आज दिसना. ना opposition has failed. It is seen first, manifested in cross voting in the president election. This clearly shows that they are divided. But one vote. ना one vote तो कोण वन तो सोदपाक णवांतले भितर वन णवूय आसूंक शकता ते. सो तांकां पयलीं खबर ना कोण तो. ते उलयता ताजेर तरी अशें दिसता की बाबा कोण खरोच कोंत्र आहा तातूंत तो रेजिनाल्ड आनी एक दोग जाण सोडले. विजय सरदेसाय ऑलरेडी हॅड अनाउन्स पयलेंच हांव प्रणब मुखर्जी मारतलोच आणि मारले ना. आनी म्हाका कित्याक मारतलो, हांव मारतलोच न्ही ना. आनी जर ओपोजिशन बरें आहा, ओपोजिशन जर स्ट्रॉंग आहा, ओपोजिशन जर युनायटेड आसा जाल्यार ते उलयतना ताजेर कळटा न्ही. बरोबर. ओपोजिशनान आमचे परस कितले बरे वक्ते आहा, पूण उलयतना थंय सांगतात ते की आमी चीफ मिनिस्टराक मानतात, तो बरो मनीस, ताजी इंटेन्शनां बरी आहा, जावन तुजो आमी हें सांगतात म्हणटात. स्पेशल स्टेटस म्हणटा येतो व्हडलो इश्यू केला. मिक्सिंग फिक्सिंग चल्ला अशें दिसपा लागलें. फ्लोर मॅनेजमेंट चीफ मिनिस्टर बरो करता म्हणटा पळय ते आय एम नॉट एग्रींग. हे फ्लोर फिक्सिंग चालू आहा. फ्लोर मॅनेजमेंट म्हणटा केन्ना आसता, जेन्ना आपली टीम बरी घेवन डिसेंटींग व्ह्यूज आहा ताका रेस्पेद दिवन फुडें वता तेन्ना. हांगा डिसेंटींग व्ह्यूजाक चान्सूच ना. हांगा टायम जो ओपोजिशनाचो आहा तो एक मनीस उबो रावता, एक इश्यू घेता जो जावंकूच शकना. स्पेशल स्टेटस म्हणटा जायना म्हणून तांकां सेंट्रल गव्हर्मेंटान सांगिल्लें आहा टायम काडटा, चल आमी सगळे दिल्ली या म्हणटा ऑल पार्टी डेलिगेशन, वीच इज अ वेस्ट ऑफ टायम. दॅट टायम कुड हॅव बीन युटिलायज्ड फॉर मच बेटर इश्यूज. सो आय फील दॅट देर इज फ्लोर फिक्सिंग गोईंग ऑन. देर इज क्लियर फिक्सिंग बिटवीन द काँग्रेस एंड BJP because the same lobbies are ruling. There are differences within the Congress. समज 9 जाण आसा तांचे स्वताचे क्लॅशेस जाल्ले आसा. If you have seen this assembly, there has been divided within the 9 of them. माविन वर्सेस राणे अशें दिसतालें. तुम्ही हे म्हणटा न्ही तांचे भितरच जे फ्रॅगमेंटेशन जाल्लें आसा. ह्या फाटी जेन्ना ऑपोजिशन आमी आतां जेन्ना उलयल्या, वी हॅव क्रिटिसायज्ड हिम ऑल्सो. ताणें जेन्ना ऑनरेबल CMान बजेट अनाउन्स केला, देर आर लॉट ऑफ लूप्स. ही हॅज प्रॉमिस्ड द स्काय. हाऊ इज गोइंग टू मीट अप. आज तो जो ताणें रेव्हेन्यूज दाखयल्या ती पर्संटेज मेळपाक व्हेरी डिफिकल्ट. So as an eye opener, we have put it across to him. I have shown him की where the figures of escalation, for example, त्याने आज टॅक्स जो रेव्हेन्यू दाखयल्लो आसा तो मेळपाक व्हेरी डिफिकल्ट. एक वाटेन मायनिंग बंद जाली, तुमचे ट्रक ते वचना, आणि यू आर एक्सपेक्टिंग अ 20 to 25% रायज ऑन दॅट पर्टिक्युलर टॅक्स रेव्हेन्यू विच इज इन क्रोज ऑफ रुपीज. रेव्हेन्यूज खंयच्यान येतले हे स्किमी दिवपाक. सो वेन इट इज टू बी क्रिटिसाइज, दिस शुड हॅव बीन कम फ्रॉम सम काँग्रेस क्वार्टर्स विच हॅज नॉट कम. बिकॉज दे वर डिव्हिजन. एकटो तरी थंय एप्रिशिएट करीत भोंवतालो. एब्सोल्युटली एकटो एप्रिशिएट करता आणि लीडर ऑफ ऑपोजिशन आणि माविन तेच ना. झगडटा. एक इश्यू आहा, रेलेवंट इश्यू म्हणल्यार यू टर्न्स सरकारान भरपूर मारल्या आणि ताजेर यू टर्न्स एक्सपोज करपाक आमी करचें पडलें, काँग्रेस करूंक पावली ना. हाजे वयल्यान कितें दिसता की काँग्रेसीचे बी मनान आसा आणि BJPचे मनान आहा ते सेम, वीच मेक्स मी फील दॅट नथींग हॅज चेंज. परिवर्तन म्हणटा फकत स्लोगन आशिल्लो. जे लॉबीज गोंय चलयतात चड करून मायनिंगाच्या हातून, मायनिंग इलिगल मायनिंग म्हणटा नाशिल्लेच म्हणून तो मी नवेच पार्ट 2 पिक्चर हे नाटक हे. सो हाजे वयल्यान दिसता की येदो व्हडलो यू टर्न जो मारला
हे सरकारान चड करून चीफ मिनिस्टरान ऑन द इश्यू ऑफ मायनिंग, ऑन द इश्यू ऑफ गिवींग अनदर लायसन्स टू अ कझिनो, की ही हॅज नॉट रुल्ड इट आउट. तो म्हणटा आतां रेग्युलेटर येतलो आनी रेग्युलेटर दिवपाक शकता. म्हळ्यार आपूण दिना पूण आपूण एक रेग्युलेटराक घालता आनी रेग्युलेटर दिता. म्हळ्यार कोदान ती बोट येतात नवी. सो जे काँग्रेसीन 5 वर्सां केलें ना ते हे परिवर्तन सरकार 5 म्हयन्यांनी करपाक फुडें सरला. आनी हे काँग्रेस काय उलोवंक शकना. कित्याक उलोवंक शकना? कित्याक कॉमन इंट्रस्ट आर देर एवरीवेर. म्हणून हांव म्हणटा परतें देर इज अ नीड फॉर अ थर्ड. So basically, Subhash, you are no different from Congress. That is what he is saying. No, it is people will say. And आता लोकांचे जर व्ह्यूज घेतले जर जाय जाल्यार कळटा न्ही. आता रोहन बाबान म्हणलें की हाव द रेवेन्यू वील कम इन ऑर्डर टू मीट ऑल दीज एक्सपेन्सीस. रेवेन्यू शूड कम, बट इट इज क्लियरली शोन हाव रेवेन्यू वील कम, रुपी वील कम अँड हाव रुपी वील बी स्पेंड. दॅट बजेट हें ते सगळें जाल्लें आसा. आय डोंट फील कॅपिंग करतकर खंयच्यान येतलो. रुपी म्हाका एक सांग, रुपी तूं म्हणटा रुपी वील कम. when you have a capping, there are other avenues which are open simultaneously. खंयचो एव्हेन्यू Casino. One more casino. No, casino. See, one more casino which Vijay is talking about. It is by तुमकां त्या फ्लोराचेरय सांगिल्लें आसा कॅझिनो ताणें जर 150 कोटी इन्व्हेस्टमेंट ताजे पयलीं घेतिल्लें आसा. काँग्रेस सरकारान ताका इन्वायट केल्लो आसा. He has made investment and now एक मिनिट. So तो काँग्रेस सरकारान जर तांकां इन्वायट केला तांकां इट इज ड्युटी बाउंड अँड ड्युटी ऑफ बीजेपी टू no, it is not. Government is a म्हणटा आमी तो कंटिन्युअस प्रोसेस. तुम्ही केन्ना कोणाक जर when you have some certain MOUs signed by the government, it should be honored. Then take ahead Miki Pacheco's case and charge sheet him. Why are you reinvestigating the case? It is a continuous process. You do it. Yes. Why are you doing that? It is not only Miki Pacheco. There are certain. There is a difference. No. Miki Pacheco case is a different issue. When you come to casinos or any of the thing, there might be issues done by the earlier government. Investors coming to Goa should not get a wrong signal, whether it is any industry or casinos. So आज पयर ताणें फ्लोरार अनाउन्स केल्लें आसा की आपूण तुका लोकलांक अलाव करचो ना, नाल्यार जे तुका कजिनोज आसा आनी वाडोवचो ना. ही हॅज गिवन. लेट अस सी वेदर इज गोइंग टू स्टे बाय द स्टेटमेंट का यू टर्न. दॅट इज द टाइम वी कॅन कमेंट, नॉट टुडे. सो आय फील वी शुड गिव देम अ फेअर चान्स. एक जे कॅटेगॉरिकल एश्युरन्स की आज कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सान फक्त 4 बोटिंग एनओसी दिल्या, 4 कझिनो बोटिंग एनओसी दिल्या आनी त्योच 4 बोटी उरतल्यो. आनी खंयची आयली जाल्यार एक तातूंतली वतली आनी इट वील बी रिप्लेस्ड बाय अनदर वन. ओन्ली 4 एक्टीव कॅझिनोज वील रिमेन इन द मांडवी. हे एश्युरन्स सरकारान दिवना. सरकारान सांगला रेग्युलेटर घालतलो म्हणून, आनी रेग्युलेटर मागीर डिसायड करतलो 5वी येतली जाल्यार. सो हातून कितें दिस इज ओन्ली अशें न्ही अशें करून खातलो. No, it is because regulator people should not have a doubt about the integrity. लोकांनी पळय आमी फक्त कॅझिनो किंवा काँग्रेस सरकारान घेतिल्ले निर्णय ते वायट म्हणून दाखोवपा खातीर कॅझिनो बंद करपाचो न्ही. इंडिपेंडंट बॉडी विल डिसायड. 4 बोटी आसा करेक्ट. लायसन्सा 6 आसा. लायसन्स आसा न्ही. 4 फंक्शनल कॅझिनो आहा. 4 फंक्शनल कॅझिनो आसूं. आय एम नॉट टेकिंग अप फॉर एनी कॅझिनो. But at the same time, the government should not send any wrong signal. 4 समज आज बोटी आसा, 2 licenses आसा. He has said he is not going to increase the licenses. The earlier government itself has put some things like transfer fees, loops, which allow somebody else to take advantage of it. So I'm again repeating की casinos जे जितले issues आसा तांकां आनी एक 3 ते मागीर एक सांग म्हाका, मागीर लोकांनी जी मतां मारली आनी जे आमचो आयचो स्पीकर तेन्ना कॅम्पेन इन्चार्ज आसलो बीजेपीचो, ताणें स्टेटमेंट काडिल्लो आहा जो सगळे नॅशनल मिडिया हॅज कॅरीड की आमी जर आयले जाल्यार वी वील मे इवन बॅन कजिनोज म्हणून. लोकांक कित्याक फटयले? पर्रीकारान हांवें इलेक्शना पयलीं हांवें विचारलें वेदर यू वील गिव मोर लायसन्सीस टू कॅसिनोज. दिस वॉज माय क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ तागेले सगळे टॉप लिडर्सां मुखार. ताणें नो म्हणून सांगलां आसा ताजे वयर आमी दिवचे ना हें ताणें सांगिल्लें. आतां यू टर्न जालो ना हो. Oh, these are all U-turns. हे U-turns काँग्रेसीन एक्सपोज करून जाय काँग्रेसीची शेपडी बांधली. But he is not giving a license न्ही. अरे he is not giving a license. 6 लायसन्स आसा, 2 लायसन्साच्यो बोटी आसा. हे this is not, you have not got the right point. 4च लायसन्सां दवरूं येता. There is a house assurance given by Nilkant Haldankar as captain of ports minister to Manohar Parrikar as leader of opposition की 4 फक्त एक्टिव्ह कॅझिनोज आहा, फंक्शनल कॅझिनोज ज्यांका सगळ्यो 16 एनओसी हाडिल्ल्यो आहा आनी कॅप्टन ऑफ पोर्टाची 4च एनओसी आहा म्हणून. मागीर 5वी खंयची हाडटा तूं?
विच मीन्स हाऊस एश्युरन्साक तूं मोडटा. पॉइंट कळ्ळो. एनिवे वी आर डिस्कसिंग बेसिकली अबाउट यू टर्न्स एंड वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट वन कसिनो आनी ताजेर तूं सगळी गव्हर्मेंटाक आय एम टॉकिंग अबाउट मायनिंग, इलिगल मायनिंग म्हणटा नाच म्हणटा. अरे PSC रिपोर्ट आशिल्लो इलिगल मायनिंगाचेर, सरकार आयला हो इलिगल मायनिंगाचेर. हे मॅनिफेस्टो आलो थंय दिगंबराक दाखयल्लो असो करून इलिगल मायनिंग. Everybody knows that the question was that whether there are illegal mines, and he has said there are no illegal mines. He has clarified there are no illegal mines. All mines are legal, but the extraction is illegal. म्हणजे ते फकत this is only euphemism. It's a fun, it's a play on There are no words. illegal mines. तो टेक्निकलिटी देवलो, तो टेक्निकलिटीकूच देवलो. कित्याक प्रश्न असो आसा की ताणें सांगलें की फाटलें सरकारूय 3 वर्सां हीच रिप्लाय दितालें, पूण फाटलें सरकार 3 वर्सां हीच रिप्लाय दिता म्हणून लोकांनी तांकां घरा धाडल्या न्ही, आनी तुका हाडला. तुवें उलयतना हे गोश्टीचें भान दवरूं जाय की तूं टेक्निकलिटी देऊन ना थोडेशे इलिगल रिस्ट्रिक्शन, थोडेशे इलिगल एक्सपोर्ट अशें सांगू नाका. मागीर कशें सांगलें 2 दिसांनी कित्याक बदललो रिप्लाय तुजी. द इलिगल मायनिंग जावं शब्दा खातीर तूं टॉपिक चेंज करनाका, वेदर इट वॉज इलिगल डम्प्स ऑर इलिगल मायनिंग. This is too early now. आमचे सरकार जेन्ना पळय आयला न्ही ते नोव्हेंबरान आयले, almost at the fag end of that. You see when the business starts or season starts after November, you see whether the government is going. The election that BJP had was an illegal mining. तू काढ थंय इलिगल डम्प्स बरयल्ले, इलिगल मायनिंग बरयल्ले, पोस्टर्स पळय तुमचे इलिगल मायनिंग बरयल्ले. आता टर्मिनॉलॉजी कशी चेंज जाली? इट इज नॉट अ टर्मिनॉलॉजी. इलिगल मायनिंग आमी खंयचे जे लायसन्स नासतना कोणाच्या भाटान हातून काडटा, इट इज अ इरेग्युलॅरिटी. दॅट टायम ऑल्सो वी स्पोक अबाउट इरेग्युलर. खंय एक कडेन जागो दाखयतात आनी दुसरे कडेन काडटात, कळ्ळें न्ही. तो मातसो एक्सटेंड जाता, तो कितले डीप वता, ताका परमिशन EC आसा 1 लाखाची, तो काडटा 5 लाख. हे इलिगल हातून भितर बसना. बट इट इज इक्वली म्हणजे ताजेर प्रश्न त्या खातीर उरल्या न्ही. आज पर्यंत ट्रान्सपोर्टेशन ऑफ सामान्य मनशाक डंप आणि मायन कळचे ना. वी कॉल इट इलिगल मायनिंग. बट इलिगल आता आमी विधानसभेन ताका इलिगल म्हळें, कळ्ळें न्ही. आनी ताजेर नोटीस सर्व केली इलिगल. यू कॅनॉट डू इट. MOIचेर पळय तूं, MOIचेर मनोहर पर्रीकराचें सगळें भाशण, राष्ट्रभाषा म्हणटे आमची ह्यो लोकल लँग्वेजीसाचे फावरात इतलें बरें भाशण दिलें. पूण केलें कितें? केलें कोंकणीक व्हरून विकली. हांवें थंय ताका विचारलें की कोंकणी भाशा म्हणटा इश्कॉल सुरू करता, जमीन दिता काय म्हणून. तो म्हणटा इन्फ्रास्ट्रक्चर नाजाल्यार लायसन्स कशें मेळ्ळें तें आपलें इन्व्हेस्टिगेट करचें पडटलें म्हणून. म्हळ्यार तुवें कोंकणी पयलीं न्हिदयल्या, तातूंत कोंकणी भाशा मंडळूय न्हिदोवंक सोदता तूं. सो हाजे वयल्यान हे दीज आर यू टर्न्स. PPP म्हणून आशिल्लें, PPPच्या नांवान येदो व्हडले बॉब मारताले. आज PPP करूंक शकता म्हणून आन्सर दिल्लें आहा. PPP मे बी द मोड फॉर द नॅशनल गेम्स. लोकां मुखार एक्झॅक्टली हांव उदोवच्यान सांगता तें लेजिस्लेचरांत गव्हर्मेंट डॉमिनंट जावपाक लागला आनी विरोधी पक्ष इतलो सामको अपंग दिसता पळय, ताचो परिणाम सरकार अग्रेसीव जायत वचूं शकता. सरकार कितेंय कशें वचूं शकता. त्या दृश्टीन ही स्पेस बेगीन भरची पडटली. दॅट इज ओके. ताची पयलीं म्हाका एक सांग, ह्या गजालीच्या पयलीं जी सुरवात जाल्ली दॅट ऑपोजिशन एज फील्ड. ओके, आतां यू टर्नाचेर डिस्कशन जालें, थंय हें जालें, थंय रोहनी कांय गजाली कडेन एग्री जायना, प्रकाश तुमी कांय गजाली. सो गव्हर्मेंट इज ऑल्सो फेलिंग. 100% government is saying. No, you can always say government has done injustice to go on youth. काँग्रेसीच्या वेळार तांकां जॉबाक लायिल्ले म्हणून तांकां आतां भायर उडयतात. आमी ते गोंयकार न्ही ते. बट तुमकां एक्चुअली कॅल्क्युलेशन करूंक गेले जाल्यार 2,70,000 लोकांनी फकत बीजेपीक मतां मारले. 5 लाख तशें न्ही. जे इलेक्शन कमिशनाच्यो गायडलायन्स फकत अश्यो आशिल्ल्यो की लेटरां तेन्ना दिवं नाका म्हणून. जो 6 म्हयने प्रोसेस पयलीं सुरू जाल्लो, अशें कितें जालें जर जायत ह्या राज्यां भितर कायदे आसा आनी वाय डोंट दे अप्रोच टू द प्रॉपर लॉ. They should go that. See, I have left my job in anticipation that I have got a order जावं हें आसा, म्हणजे अपॉइंटमेंट ऑर्डर आसा म्हणून म्हजो जॉब. वाय डोंट गो मूव इन अ कोर्ट? Why should they go to the court? We are there. एक केस झाली तर people's court because that was irregularly done. Because of that they have a fear that they cannot fight. See, not a single, not a single person goes in a court. You are on record saying that ministराक पैसे देऊन आपल्याक नोकरी हाडची पडली म्हणून. No, I am not. कसली तरी सगळी नोकरी त्यांना काँग्रेसीच्या काळा भितर दिताल्यो. आणि आता बरें ना. आता करप्शन ना म्हणून कोण म्हणटा? त्यो नोकऱ्याचें परमनंट करप. ना, हे सरकारान करप्शन ना म्हणून कोण म्हणटा? मनोहर पर्रीकर सांगू शकता की 0 टॉलरन्स जाला म्हणून. यू हॅव सेड दॅट आपल्यान पैसे दिवन आपल्याक नोकरी हाडची पडल्यो. सो काँग्रेसीच्या राज्यांक पैसे दिवन नोकरी हाडटाल्यो. त्यो नोकरी कन्फर्म करप. बरें,
काँग्रेसीच्या राज्यान पैसे दिवन काजिनो दिल्ले ते कन्फर्म करूंक भायर कित्याक सरता काजिनो कन्फर्म करता नोकऱ्यो सोदना they cannot stop it.